Speaker sir, I request on the month of October to the minister take indoor pitch in Sodar. There like Sodar ground upgrade kota where. So I request minister ki take no indoor pitch shift kort mun bode pada. जी पिच सड्याक बसली सड्यान रिनोवेशन नंतर ती पिच काढली होती हांव आमदाराक मागता की प्रत्यक्ष त्या ग्राउंडाचेर वचून आमी पळोवया विजीट करूया आणि ती कितें बाबा फिजिबल जाता जर योग्य पद्दतीन जमीन मेळटा जाल्यार आमकां थंय ती आमी पिच आमी ती शिफ्ट करूया. फुडलो प्रश्न श्री ग्लेन टिकलो. Speaker sir, may I be permitted to ask LQ number 26? C. 2C. Answer as per Secretary. Speaker sir, Goto Dille, the Barobar Asa, that of preparing the cricket ground near the synthetic athletic track at Pede will begin in the first week of May 2014. Speaker sir, Manana Mantrik Vitarung Sota, whether the job has been tendered and what is the period of completion because the monsoons are approaching somewhere the first week of June. Speaker sir, मान्य आमदारान जो प्रश्न आमकां विचारलो आसा की पेडे ते ग्राउंडा संदर्भात जो सिंथेटीक ट्रॅक जो आमी घातलो आसा त्यामुळे आदले हॉकी टर्फ आनी हॉकी जे आशिल्लो ग्राउंड आशिल्लो तो आनी दुसरो क्रिकेट ग्राउंड हाजें काम ह्या सगळ्या कामामुळे फाटल्यान उरलें आसा. कारण एक गोष्ट जो क्रिकेट ग्राउंड आसा थंय जे आमचे इंडोर किंवा बाकीचे जे काम चलतालें तांच्यो जे झोपडी जे कामगार आसा तांचे कडेन आसा त्या ग्राउंडाचेर आसा त्यामुळे हें काम सादारणशें एक म्हयनोभर चलतलें सादारण 15 एक म्हयनोभर चलूंक शकता तोपर्यंत तें हालोवप आमकां शक्य ना. तोपर्यंत हांव आमदाराक सांगपाक एश्योरन्स दिवपाक सोदतां की इलेक्शना कोड लागल्यामुळे इलेक्शनाचो की त्यामुळे प्रत्यक्ष आत्तां ताजें कितें जातलें अशें ना पूण सादारणसो कोड सोंपले उपरांत ते लेवलिंग करून दिवप किंवा खेळपा सारके स्थिती दिवपा दृश्टिकोनांत जें काम करपाक जाय आमी करता आनी त्या नंतर कोड सोंपले उपरांत ताजे योग्य पद्दतीन निर्णय घेवया आनी तुका जाय कशें जाय त्या पद्दतीन आमी करूया. Because जे sports minister सांगलें आसा regarding the hockey ground because on Pene ground it compromises of football, hockey as well as cricket. It's very important also for a walking track because a lot of people come from all over, from different walks of life, from APSA, from all the constituencies around, and they use it for a walking track. So I request the Honourable Minister as well to have a nice walking track right around the wall, the compound wall, so the people can use it in the morning and evening time. And also regarding the hockey, the synthetic surface is very important because now the national games are coming in, and in fact this ground has been promised last 30 years. A lot of even our legislators have been played there, even I played there for the state of Goa and practiced on that ground. So it's important that before the national games, I request the Honourable Sports Minister to make sure that the synthetic surface has been given to the hockey players as well. Speaker sir, खरम्यार माननीय आमदार आमचो ग्लेन बाब टिकलो की हाजे खरम्यार लुसोफोनिया गेमीच्या निमित्तान ताज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक म्हाका दिसता मॅक्झिमम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जाल्लें आसा. Thank you very much. In fact, I would like to thank the Sports Minister, the Honourable Chief Minister, for giving me an infrastructure of almost about 64 crores. Thank you very much. But कितें उरलेलें आहा ते बाकीचे मातशें कंप्लीट केलें म्हणजे सगळें बरें जातलें मागीर तें. त्यामुळे आमकां खबर आसा की हॉकीचो बऱ्यांत बरो ग्राउंड थंय चलतालो आनी हॉकी प्लेयर थंय भरपूर आसा. त्यामुळे हॉकीचो ग्राउंड आनी त्याच बरोबर क्रिकेट जो ग्राउंड आसा तोय आमी तुमकां डेव्हलप करून दिता. त्या बरोबर जी जो ट्रॅक वॉकिंग ट्रॅक तोय आमी दितले. Thank you, Speaker sir. फुडलो प्रश्न श्री विजय सरदेसाय. Speaker sir, I may be permitted to ask LQ number 3B, Lusovenia Games. Speaker sir, answer as per Secretary. Speaker sir, I have raised this question of Lusovenia Games, opening, closing ceremonies and football final.
because people of my constituency where all these 3 events were organized were deprived of passes, had agitated, and even I in protest had boycotted all these 3 functions held in my constituency. Now it has been observed from your answer that 53,718 passes were printed and only 42,194 were distributed, which means 11,524 passes were wasted. And the answer still claims that the passes were distributed. आता एक कशें की तुमचे आन्सर म्हणटा की पास डिस्ट्रीब्यूट जाले, तुमचीच फिगर सांगतात की 11,524 पासीस तुम्ही दिवंक नात. आता इतले सगळे जावन म्हाका समजना तुम्ही आनी पास छापले म्हणटात ते कित्या खातीर, हाजेर मातशें तुमी क्लॅरिफाय करचें. स्पीकर सर, जे हाजेर आमी लोकसभा गेमीचे तयारी करताले त्या हाजे पयलीं आमी ठरलें जे पासीस किंवा टिकेटी आमी प्रिंट केला, टिकेटी ज्यो प्रिंट केला त्यो विकपाच्यो. आनी मागीर आमच्या ऑर्गनायझिंग कमिटीचें डिसिजन जालें की लोकांक फ्री सोडचें. त्यामुळे सबंद जितले इव्हेंट जे जाला ओपनिंग क्लोजिंग त्याच बरोबर बाकीचे आमचे सगळ्या स्टेडियमाचे तर लागणारे सगळे पासेस जे आसा सगळे टिकेटी आसा त्यो प्रिंट जाल्ले आसले की त्यामुळे ओपनिंगाक जे आमी पास हे केले की VIP पास 3,939 आणि त्याचबरोबर 15,000 आणि म्हाका दिसता ओपनिंगाक हे सगळे पास आमी हे पास सगळे विटले जाल्ले. ओपनिंगाक जितले पास आमी जे प्रिंट केल्ले जे टिकेटी प्रिंट केल्ल्यो हे सगळे पासीस ते पास वापरले गेले, युटिलायज जाले गेले. तर दुसरो जो आत्मात महत्वाची गोष्ट आशिल्ली की क्लोजिंगाक जे आसा क्लोजिंगाक आमी तशेंच ज्यो ओपनिंगाक जे प्रिंट केले तेच क्लोजिंगाक आशिल्ले, पण क्लोजिंग जो इव्हेंट आसा तो धाकटो इव्हेंट आशिल्लो आनी त्यामुळे ताजी कॅपॅसिटी आमी जी ठरयल्ली की सादारणशे एक जो स्टँड आसा तो पूर्णपणे ताका फाटल्यान बॅक सायडीन पडटले म्हणून ताजी ते टिकेटी आमी भायर घेतनाशिल्ल्यो किंवा पासीस भायर घेतनाशिल्ले की 9,914 पासीस जे आसा डिस्ट्रीब्यूट केले. आणि त्याच बरोबर बाकीचे मदली जे हे आसा त्यामुळे एक 2-3 गजाली लक्षांत दवरपाक जाय की कांय पासीस आमचे कडेन उरले ताजें कारण अशें की कांय पासीस की कॅमेरा किंवा बाकीचे आमचे बाकी अन्य गजाली करपा खातीर जे आमचे थोड्योश्यो खुर्च्यो आमी काडल्यो गेल्यो त्यामुळे हे सगळे पास तुमकां उरले अशें दिसता. पण प्रत्यक्षांत जितले पास आमी प्रिंट केले की ते ओपनिंगाक वापरले त्याच बरोबर क्लोजिंगाक जे आसा ते क्लोजिंगाक सांगले 9,914 पास आमी वापरले. सर तुम्ही म्हाका फक्त फिगर परती वाचून दाखयल्या. 11,000 पासीस तुम्ही वेस्ट केले अकॉर्डिंग टू युअर ओन आन्सर. त्या लोकांक तुज्यान दिवपाक जाताले थंय अशें जाल्लें आहा तुमचीच फिगर सांगता की तुम्ही छापल्या कितले. एक मिनिट म्हजो प्रश्न असो आहा की सायडींतले तुम्ही म्हाका एक लिस्ट दिला कोणाक तुम्ही दिल्या ते पास कोणाक कितले दिल्या ते सांगू ना. कित्याक जे केडर आसात तुमचे विच आर नॉट व्हेरी स्पोर्टिंग ते सडनली स्पोर्टी जाले सगळे पास वांटूंक लागले आनी जे थंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सायडींतले जे मनीस आहा तांकां कोणाक दिवंकूच ना. जिल्हा परिशदाक दिवंक ना कोणाक एक चणेशे दिले आसतले 2-2 आनी थंय मागीर तुमी कोणे पळयले थंय गोंयकार पास आशिल्ले मनीस जमनीर बसले. हें खबर आहा तुका देर इज अ आर्टिकल रिटन ऑन दीस नो पास क्लास फॉर लुसोफेनिया म्हणून हे चीफ मिनिस्टराक धाडून दिता हांव मागीर तुमी वाचा हाजेर. दिस ऑन द इंटरनॅशनल सगळ्या आर्टिकला वाचल्या आनी सगळ्या आर्टिकला भितर कोणाचो व्यू पॉयंट कसो आहा तोय तकलेन धरलेलो आसा. बरें आहा आर्टिकलाचें बरें आहा हें तूं म्हाका आन्सर सांग
की 11,000 तुवें पास वेस्ट केले. म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा की बाणावले नावेली थंय पास नवे छापूनय दिल्ले. आतां नवे इतले जावन नवे छापचे कशे पडले. आनी काल आमी चीफ मिनिस्टरान एक रिफरन्स केले की पब्लीक लायफ्स वेर इन डेंजर. जेन्ना SBIचो एक्स चेअरमॅन काकोडकारान कंप्लेन केली आनी पब्लीक लायफ्स वेर इन डेंजर, द गव्हर्मेंट स्टेप्ड इन. आतां हांव तुका पॉयंट आवट करूंक सोदतां की तुमचे मडगांवचे मंडळाचो प्रेसिडेंट चंदन नायक म्हणटा तो स्टॅम्पिडीन पळोवन कॉलर बोन म्हणून बसला. काकोडकाराचो कॉलर बोन म्हणूंक नासलो. तुमचे मंडळाचो मडगांव मंडळाचो प्रेसिडेंटाचे कॉलर बोन म्हणलो स्टॅम्पीड आफ्टर अ लाठी चार्ज. नाव पब्लीक लायफ्स आर नॉट इन डेंजर. नाव ऑल्सो इज इट अ टिकेट स्कॅम. कित्याक तुजे पास म्हळ्यार पास म्हणना कोण. तुजो टेंडर इज ऑल्सो टू प्रिंट टिकेट्स. द पास ऑल्सो सेज इट्स अ टिकेट. टिकेटी बी विकल्यो जाल्यार नको हांव चॅक करता. पूण फॅक्ट इज दॅट युअर ओन पर्सन broke a collarbone is recuperating now. So ultimately, what is the question? My question now. Collarbone बी सगळे सांगता पण questionच विचारना. ना स्पीकर सर माझा प्रश्न इतलो हा. Shall I consider that you don't want to ask question? जे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हांक दिले ते कितले दिले. लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हांक तुवें दिला म्हण नाव दिला कितले दिले. स्पीकर सर पयलें तुजो 11,000 पास जे उरली म्हणटा तूं 11,000 पास वापरली ना वचत म्हणटा पळय न्ही. क्लोजिंग क्लोजिंग तांकां उत्तर दिवनी पयली. क्लोजिंग सेरेमनीक आमी आतां सांगलें तुमकां की क्लोजिंग सेरेमनीक आमी केवळ वापरली ते पास 9,000 सिटींग कॅपॅसिटी आशिल्ली 9,914 आनी प्रिंट जे केल्ले आमी प्रिंट जे केल्ले 9,000 वापरले. तुवें आन्सर कितें दिला. प्रिंट जे केल्ले 9,000 18,000 दिला तुवें. अरे तू समजूनच घेना तो कितें हांव समजना कितें. तू उलयता पळय ते प्रिंटिंगाचे आंकड्याचेर उलयता. तो सांगता म्हाका क्लोजिंग सेरेमनीक बॅक सायड जे पळय आशिल्ली ती ऑक्युपाय करपाक येना आसली. बिकॉज देर वॉज नो टायम टू सेट अप एट द सेंटर. सो दोज सीट्स वेर एज गुड एज वेस्टेज. नाही जर पूर्ण जर जसो ओपनिंग सेरेमनीक जो आशिल्लो इव्हेंट आशिल्लो की ताजें स्वरूप जर हाडटलें जाल्यार ताका सादारणशें 48 तास किंवा 3 दीस सादारणशे की तो सेटअप करपाक लागता. त्यामुळे तो बॅक सायड जे आसा न्ही जे पूर्ण सादारणशे उरील जे पास आसा न्ही उरील जे पास आसा ते ऑक्युपाय करणे शक्य जालें ना आमकां. त्यामुळे ते पास उरला न्ही. फुटबॉल फायनलीचे कितले पास उरले. कितले उरले. जे पास पेपरार आयले हांगा तुमचे यात्री निवासान उरिल्ले ते पास खंयचे फुटबॉल. स्पीकर सर एक लक्षात एक स्पीकर सर आमी फुटबॉल आमी गोंय हें फुटबॉलचं क्रेजी हें खबर आसा तुका. आयकून घे. म्हणून आमी ऑर्गनायझींग कमिटीन सबंद गोंयभरचे जे लोक आसात तांकां पास डिस्ट्रिब्यूट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी तशें डिस्ट्रिब्यूट केल्ले आसा. त्यामुळे सगळे पास जे आसा जे फुटबॉल लवर आसा मोगे आसा तांचे म्हणून गेले. पण एखादो मनीस पयली आयलो ना किंवा की तो येवपाक वेळ जालो की त्यामुळे म्हाका दिसता की खंयचोच फुटबॉलाचे फायनलीक सुद्दां आसा की पूर्ण स्टेडियम जो फूल आशिल्लो. फुटबॉलाचे फायनलीक जे कोण पास घेवन बशिल्ले तांकां जमनीर बसचे पडले आनी जे कोण पास नाशिल्ले जे तुमी पास तुजे यात्री निवासान यात्री निवासान उरले ना. हांव सांगता तुका एक एग्जांपल दिता तुका की परिस्थिती हांगा जाली की हांगा आमचे कांपाल जो आमचो बीच फुटबॉल व्हॉलीबॉल आसता न्ही व्हॉलीबॉलाची आमची कॅपॅसिटी आशिल्ली की जवळ जवळ 500. बीच व्हॉलीबॉल हांव एग्जांपल दिता ज्याचे कडेन पास दिले पळय न्ही पास दिले तो शेवटाक खूब लेट आयलो आनी मागीर म्हणटा की आपल्याक पास दिला. आमी तो पर्यंत कितें केलें की जो गेमी स्टार्ट जाले लोक आयले ना त्यामुळे बाकीचे जे कोण भायर आशिल्ले तांकां आमी भितर घेतले. आनी मागीर लोक येवन जे आसा न्ही बोवाळ घालताले की आमचे कडेन पास आमकां भितर घेना वताले. तीच परिस्थिती आसा त्यांक जाल्ली की त्यामुळे आमी की बाकीचे लोक पास गेटी आशिल्ले त्या सगळ्या लोकांक भितर घेतले आनी पूर्ण स्टेडियम ऑक्युपाय केल्ले आमी. स्पीकर सर फुटबॉल फायनलीच्या पयलीं 3रो आनी 4थ्या हाज्या मदीं गेम जाल्ली आनी ती गेम कंप्लीट जावन